माझे नाव लिखनी दीपक नाग आणि हांव पाळये रावता। सो हांवें एडवान्स डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर केलो आणि म्हाका झाडां बद्दल पयलीं पासून खूब आवड आशिल्ली। मागीर म्हाका झाडांनी तशें कितें आनी नेचराच्या लागींच लावन कितें तरी करपाचें आशिल्लें। सो स्टार्टींग 7 वर्सां पयलीं हांवें बारीकशी म्हाजी ओन नर्सरी केली, तिका नांव दिलें होम ग्रोन प्लांट। आनी तेच्या नंतर हांवें थोडी प्लांट्स प्रोपोगेशनान स्टार्ट केली, एक्झिबिशन्स केली। आनी मागीर एक 2-4 वर्सां वयतकूर म्हाका रियलायज जालें की जी झाडां हांव प्लास्टीक पिशव्यांनी रोयता ती मातशी पिनली जावं ती क्रॅक कितें जालें तांकां जाल्यार ती रियूज करूंक गावना आनी ती मागीर अशी डायरेक्ट आमी उज्यान घालता, म्हणजे इनडायरेक्टली प्लास्टीक पोल्युशनाक आमी सपोर्ट दिल्ल्या भशेन जालो। सो त्या टायमार म्हाका रियलायज जालें की कसली तरी टॅक्नीक आसतली जावं कितें तरी आसतली। सो जस्ट गुगल म्हणटा तो आमचो गुरू कसो, सो तेजेर हांवें सर्च करीत रावली कसली न्यू टॅक्नीक्स आहा कित्याक। सो म्हाका एक कोकेडमाचेर येयलें। सो म्हाका कळ्ळें की जापान ह्या कंट्रीन ते कोकेडमा शेळो जावं तेंचो स्पेशल पॉटिंग मिक्सचर यूज करून करता। सो स्टार्टींग हांवें एक 6 म्हयने तरी कंटिन्युअस हेजेर काम केलें, पूण जेन्ना हांव स्टडी करतालें तेन्ना म्हाका रियलायज जालें की जे सॉयल पॉटिंग मिक्सचर यूज करपाक जे कंपोनंट ते थोडे मटेरियल यूज करता ते हांवें केन्ना आयकून आनी केन्ना पळोवंक बीन ना। सो मागीर तेज्या खातीर हांवें पयलीं स्टार्टींग आमची जी नॉर्मल माती आसा आनी कोकोपीट आसा, कोकोपीट हांव आतां यूज करता। पयलीं हांव फक्त सोण्णां घेतालें, ती बारीक कातरीन कट करून मातयेन मिक्स घालून ती माती कुसत धरप आनी तेंचे कोकेडमा करपाक ट्राय केलें। स्टार्टींग एक 50 कोकेडमा केले, भितरले 2-4 जगले। मागीर म्हाका रियलायज जालें की पॉटिंग मिक्सचर आनीक बेटर जावंक जाय। सो मागीर हांवें तितून इल्लो म्हाजो कोकोपीट आसा तो क्वॉन्टिटी वाडयली, माती मातशी बरी फायन करून यूज केली, स्टोन्स काडले आनी स्लो प्लांट सक्सेसफूल जावपाक लागली। आनी एक अशी स्टेज येयली की खरें सांगचें म्हटल्यार ह्या मातयेची म्हाका एलर्जी जावपाक स्टार्ट जाली आनी डॉक्टरांनी सजेस्ट केलें की बाय तूं आतां मातयेचें चड काम करूं नाका। सो त्या टायमार मातशें वायट दिसलें, पूण म्हाका निसर्गाच्या लागीं रावन कितें तरी करपाचें आशिल्लें, हें सोडपाचें नाशिल्लें। सो मागीर हांवें त्या टायमार अशें चिंतलें की ही जी कला आसा ती हांव दुसऱ्यांक शिकोवपाक कित्याक शकना। सो मागीर हांवें चिंतलें की हांव स्कुलांनी वचून वर्कशॉप्स घेतले, सेल्फ हेल्प ग्रुपांक सांगतलें जावं खंयचो ग्रुप्स आहा तांकां अप्रोच करतलें, अशें टॅक्नीक आहा, हांव जाय जाल्यार तुमकां ट्रेनींग दिता। सो 2 वर्सां पयलीं हांवें हें सगळें कोकेडमाचें स्टार्ट केलें आनी स्टार्टींग फ्री ट्रेनींग दिल्यो, थोडे स्कुलांनी वचून अशेंच लेक्चर्स दिले आनी तांकां सांगलें अशी बेसिकली टॅक्नीक आसा ती तुमी प्रॅक्टीस करून पळय। आनी लोकांक खूब कॉन्सेप्ट आवडपाक लागलो आनी ऑलमोस्ट आतां हांवें 95 वर्कशॉप कंप्लीट जाले म्हाजे। आनी बरें दिसता की जेन्ना लोक हे टॅक्नीक प्रॅक्टीस करता, आनी म्हाजो मेन पॉयंट कितें आसा की म्हाज्या कडल्यान घेवच्या पेक्षा लोकांनी हे स्वता घरान करचें, कित्याक जी बारीक बारीक कटिंग्स ते प्लास्टीक हितून लावता पळय ते अशें कातो घेवन लावन पळोवचें, एटलीस्ट ट्राय तरी करचें न्हू। स्टार्टींग खुबश्या लोकांनी म्हटलें की जस्ट मातयेचो बॉल आनी तितून झाड रोवप तितून व्हडली गजाल कितें, पूण तो सुद्दां मातयेचो बॉल करपाक स्कील जाय, म्हणजे तितून मातयेचे प्रोपोर्शन सारके आसपाक जाय, आमचे कोकोपीटाचे सारके आसपाक जाय आनी प्लांटींग कशी करप हे खबर आसपाक जाय, तेचे रूट्स कशे सेटल करप, तर खंयच्या झाडांचे आमी कटिंग्स केन्ना सिलेक्ट करप हेजी सुद्दां नॉलेज आसपाची इक्वली इम्पॉर्टन्स आसा। सो तशें करून स्लो म्हजी जर्नी सुरू जाली आनी ह्या 2.5 वर्सान हांवें ऑलमोस्ट 95 वर्कशॉप कवर केले। बेसिकली कोकेडमा हो एक जापनीज वर्ड आसा। कोके म्हणजे मॉस आणि डमा म्हणजे मातयेचो बॉल। सो सगळ्यांक पयलीं आतां आमी डमा रेडी करता। सो जाता तितके कमी उदक यूज करून आमकां डमा रेडी करपाक। की मी त्या बॉलाचे सारखे इक्वल 2 हाफ करपाचे। तेच्या नंतर आमचे जे प्लांट आसा ते मदीं तेचे सारखे प्लेस करून सेकंड हाफ तेजेर लावपाचे। आता ही रूट्स बीन आसा ती सगळी सारखी हितून भितर एडजस्ट करून घेवपाची। एकदा आमचो बॉल रेडी जालो, सोण्णां आसा तीवूय घेवपाक शकता, नाल्यार अशें रिफायनेबल कॉयर शीट गावता तेवूय यूज करपाक शकता।
सो हांव सदांच पयलीं कितें करता की जर माती चड जाल्या आसत आनी कोकोपीट जर आमचे कडेन कमी आसा, चड मिक्स करूंक गावना जाल्यार मागीर कितें जाता समटायम की माती चड जाल्ल्या कारणान उदक घालता तेन्ना सगळी मातीत देंवता. सो तशें जावचें न्हू म्हणून तुमी जाय असो कातो बी लावपाक शकता. सो फूल हो कॉयर इल्लो रॅप करून घेवपाचो. मागीर ही सादी बिश्टीण घेवपाची जी घरान आमी कपडे बीन शिवूंक घेता, त्या बिश्टीणेन ह्या बॉलाक टायट करून घेवपाचे. एका बिश्टीणेन कमीत कमी 10 कोकेडामां बांद. आता जर तुमचे कडेन मॉस म्हणजे आमचो जो शेळो आसा स्पॅग्नम मॉस तो जर अवेलेबल आसा जावं आनी कसलो मॉस अवेलेबल आसा जाल्यार तो तुमी लावपाक शकता. वा आता मॉस लावपाची सिंपल टेक्निक आसा, त्या मॉसाक सारको तेजेर धरपाचो असो आनी अरेंज करपाचो. तेच्या पयलीं ह्या मॉसाक रातभर आमकां फुगत घालचो पडटा, कित्याक हो ड्राय फॉर्म आसता, तो मातसो ब्लूम जावपा जाय म्हणून ताका फुगत घालता. जावं जी घरान सुतली असता ती सुद्धा यूज करून टायप करपाक शकता. तशें हूल घेवपाचे. हो एक लकी बांबूचो हांवें कोकेडामा पयलीं करून दवरला, आतां ताका आमी हुलान डेकोरेट करता. की ते लेफ्ट हातीन धरूनच बांदपाचें. राउंड शेप येवपा जाय आनी अशें डायमंड शेप टाइप डिझाइन जावपाचें. हे कोकेडामा आसा ते फुल कॉयर म्हणजे कात्यापासून आणि कोकोपीटापासून तयार जाला. सो आमकां खबर आसा की कात्याक जी वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी भरपूर आसता. सो हे जे कोकेडामा आसा हाका 2-3 दिसांनी उदक लागता. सो हे लेस मेंटेनन्स आसा म्हणून चडशे आमी इंडोर प्लांट्सा खातीर प्रॅक्टीस करता. सो हो कोकेडामा आसा तो कोकेडामा बाय युजिंग मॉस. सो आमचो शेळो आसता ते केला आनी हो कोकेडामा आसता तेका आमी हुलान डेकोरेट केला. म्हणजे जर घरान शेळो आमच्या ना जाल्यार पावसात दिसांनी आमकां चडसो शेळो अवेलेबल गावता. सो हरशिल्ल्या दिसा आमी अशें हूल जावं झूट यूज करून डेकोरेट करपाक शकता. आनी हेचो अशें बांदपाचें मेन पर्पज कितें, आमी मार्केटांतल्यान डायरेक्ट प्लांटर हाडून ते प्लांट करपाक शकता. पूण तितून कितें जाता, जो आमचो बारीक थर्मोप्लास्टीक प्लांटर येता तो एक म्हयनोभर येता आनी तेच्या उपरांत त्या प्लांटराक क्रॅक पडटा आनी मागीर आमी आमच्या गार्डनान अशेंच उडयता. सो बेजिकली आमचे प्लांट सपोर्टर. आता खुबशे फावटी कितें आसता, आमची जी गाडयेची सिटां आसता तेंचे भितर कातो आसता, जावं गादयो आसता तेंचे भितर कातो आसता. आमी कितें करता तो डायरेक्ट जळयता. बट हांव कितें करता की खंय गावलो जाल्यार हाडटा, तेका प्रोसेस करता. प्रोसेस करपाचो सामको सिंपल वे आसा. फूल पावस भर त्या गादयेक भायर दवरप, सगळे तेजे जे केमिकल्स आसा ते स्टिक करपाक गम यूज करता, ते गेले की मागीर तेज्यो अश्यो कॉयर शीट तयार करता. सो तो सुद्धा आमी कातो यूज करपाक शकता. इवन तो कातो आमी आमच्या कोकेडामा करपाक यूज करपाक शकता. फक्त तेका मातसो करेक्ट वे प्रोसेसिंग करपाक जाय, कित्याक कोकेडामा चडशी इंडोर प्लांटाक आमी करता आनी इंडोर प्लांट्स खूब सेन्सिटीव आसता. सो तेच्या खातीर जो आमी कॉयर यूज करता तो प्रोसेस करून मातसो यूज करपाक जाय. आनी तीच जर आमी सोण्णां यूज करता, ही सोण्णां आसा, ही जर आमी अशी सोण्णां यूज करता जाल्यार ह्या सोण्णाक कितें करपाचें, रातभर फुगत घालपाचें. जर सारको असो रिफायनेबल कॉयर जाय जाल्यार कमीत कमी 2 म्हयने वयता. सो 2 म्हयने आमचे कडेन पेशन्स ना जाल्यार ही जी सोण्णां आसा ती रातभर सुद्धा फुगत घातली आनी दुसरे दिसा आमी कोकेडामा करपाक सुद्धा यूज केले जाल्यार काय प्रॉब्लेम ना. असलोच रिफायनेबल कॉयर कातो जाय अशी गरज ना. आणि एक गजाल मात म्हाका पटली की जो मनीस निसर्गाच्या लागीं रावता तो केन्ना उपाशी पडना. निसर्ग तेका कसो ना कसो हेल्प करता. आणि म्हाका स्टार्टींग म्हजी पयली ऑडियन्स म्हणटा ती म्हाजी नर्सरी. जो म्हाका पयलो वर्कशॉप येयलो तो म्हाज्याच स्कुलाच्यान येयलो. तेंच्यांनी आपयलें म्हाका एक वर्कशॉप घे म्हणून असोच कोकेडामाचेर जेन्ना हांवें इंस्टाग्रामाचेर घातलें तेन्ना. सो आमी गांवांत रावपी लोक, आमची इंग्लीश सारकी धडाची ना आनी कोंकणी धडाची ना. सो आतां ह्या लोकां मदीं उलोवप कशें कितें. सो जेन्ना हांवें नर्सरीन रावन प्रॅक्टीस केली, कन्सिडर केली ती एज अ स्टुडंट, तेंच्या फुड्यान रावन डेमो दिलो आनी म्हजो फर्स्ट वर्कशॉप बरो जालो. मागीर म्हाका कॉन्फिडन्स येयलो
आनी स्लो मागीर हांव स्टेट लेवलीचेर आतां वर्कशॉप करपाक स्टार्ट केलें. सद्या आमचे जे पद्मनी फाउंडेशन आसा पळय चलता ते तेंचे कसली फंक्शन्स आसूं कितें इव्हेंट आसूं जाल्यार कोकेडमाची म्हाकाच ऑर्डर दिता. इवन लास्ट टायम तेंच्यांनी बायलां खातीर 7 दीस वर्कशॉप दवरलेलो. सो तितून खुबशे सेल्फ हेल्प ग्रुपाची थोड्या बायलांक सिलेक्ट करून तांकां ट्रेनिंग दिल्लें म्हणजे आत्मनिर्भर जावचे आनी मागीर ते आतां खुबशी बायलां करून विकता बी. आतां बेसिकली हो जो स्पॅग्नम मॉस आसा पळय तो थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बॅन आसा हार्वेस्ट करप. हांव लास्ट टायम ट्रेकिंगेक गेल्ले तेन्ना हांवें थोडोसो हाडलेलो शेळो कित्याक म्हाका लोकां पर्यंत पावोवपाचें आशिल्लें की हो शेळो आसा पळय तेज्या पासूनय आमी अशे प्लांटर तयार करपाक शकता. सो हांवें ट्रेकिंगेक गेल्ले त्या टायमा वयल्यान हाडलेलो. अदरवायज हो हार्वेस्ट करपाक बॅन. नर्सरीनी गावता खुबशे तरेचे शेळे गावता पूण ते यूज करतकच ते जगना. जो 7 वर्सां जाली हांव सगळें प्रॅक्टीस करता आनी हालीं 3.5 वर्सां हांवें वर्कशॉपाची सुरवात जाल्या. पयलीं पासून करतालें पूण तितके सोशल मिडियाचेर इंटरॅक्ट नाशिल्ली. सो फॅमिलीन म्हाका भरपूर सपोर्ट केले. खरें सांगचें म्हटल्यार आमच्या घरांत कोण प्लांट लवर म्हणटा ती ना. झाडां रोवपाक कळना बट बाकीच्या कामांनी हेल्प करता. म्हणजे पप्पा आसा तो स्पेशली म्हाका माती चाळून दिता, फातर काडून दिता. मम्मा आसा ते मागीर कातो काडप, फुगत घालप तेजें काम करता. आनी हांव फक्त प्लांटर तयार करता. बाकीची तेंची कॅर कशी कितें घेवप तांकां दोगांकूय मम्मी आनी पप्पाक हांवें ट्रेनिंग दिल्ली आसा ती करता सगळें. तेका न्हू ल्हान आसतनाच मातशी फुलांची माया कशी आसली. फूल फुडले की कसले उलयताले ते फुलां कडेन. आनी आमी चिंतलें कितें आतां हे फुलां तोंगडा काय कितें फुडें अभ्यास करचें ना कितें अशें जातालें आमकां. म्हणटकूच 10वी सुद्दां बरी पास केली. हांवें ताका 12वेक घातलें कितें फुलां पासून पयस रावचें म्हणून झाडां पासून सदां ते येवचें इस्कॉलांतल्यान ती झाडां वांगडा खेळचें. आनी आजो आजी आसलें ते उलयताले अगो अभ्यास कर अभ्यासूय करी तशें कश्ट करी अभ्यासाक पूण फुलांचें चड येतलें. मागीर बापायक सांगपालें म्हाका मातशें भियेतालें. बापाय सांगपालें ना पूण एग्रीकल्चर झाडांचेर हेका वयतलें म्हणून. पूण सायन्स आमी ताका फोर्सान सायन्सीक घातलें. 12वी केली ती. मागीर दोगांनी मेळून बापायन आनी तेणी मेळून रायकर कॉलेजान ते कॉलेजीन एडमिशन घेतलें. बरें जालें पास जालें. फस्टूच येवपाक लागलें क्लासीचे क्लासीक फस्टूच येवपाक लागलें आनी सगळें बरें जालें. म्हणजे सगळे हितून ते बरें येवपाक लागलें. म्हणजे सगळें तेणी फुलां पासून आपल्याक कितें उमेद आसली ती करून दाखयली. आतां एक नवीन तेणी एक टॅक्नीक केली कोकोडामा म्हणून तितून ते बरेंच फेमस जालें. आनी दोतोराच्या ऑफिसांतल्यानूय ताका ते सगळे कितें प्रोग्राम असले कितें असले आयले ते ऑफिसांतल्यान एकाच ऑर्डर दिवपाक लागली. म्हणजे आपलेच गांवचे न्हू ताका सगळी हेल्प करपाक लागली. हांगा वाड्यावयलो लोक सगळो कितें जाय जाल्यार काथो गोबर सगळी लोक हेल्प करता ताका म्हणून मातशें बरें दिसलें. कसली कसली झाडां आहे तितून इंडोर कसली प्लांट चलता इंडोर आनी सद्या पर्यंत फ्लावरिंग प्लांटाचेर हांव स्टडी करता. म्हणजे आमचे हिबिस्कस रोज तेजेर म्हजी स्टडी चालू आसा. आनी फ्रुटिंगा भितर हांवें एकूच मलबेरी ट्राय केली. सो म्हाजो प्रॉडक्ट रेडी जाली की हांव चडशे लोकोत्सव सारस असल्या एक्झिबिशनांनी सेल करता. आनी आतां रिसंटली तर कंटिन्युअस फक्त ट्रेनिंगूच चालू आसा. म्हणजे स्कुलांनी NSQ सब्जेक्ट आसता तेजे अंडर रिसोर्स पर्सन म्हणून बीन तशें वयता. येस लोक विचारता आनी प्लस म्हाका अप्रोचूय करता की आमच्या गांवांत येवन ट्रेनिंग दी सो आमच्या भुरग्यांक मातशें अवेर कर. सो तेवूय काम चालू आसा. सेलूय जाता आनी तुका त्या पद्दतीनूय हय रिस्पॉन्सूय बीन गावता बरो लोकांक कडेन कित्याक समथींग न्यू न्हू. हय म्हाका एटलीस्ट सॅटिस्फॅक्शन आसा की गोंयच्या एटलीस्ट थोड्या तरी लोकांक खबर आसा ही टॅक्नीक आनी लोक प्रॅक्टीस करता. सो हितूंतले जर एक 5-6 जाण सुद्दां जर प्रॅक्टीस करता एका गांवांत जाल्यार म्हाका तें सॅटिस्फॅक्शन गावला. म्हणजे खंय ना खंय तें प्लास्टीक आमच्या गार्डनान कमी जाता. मॅसेज इतकोच आसा की खूब व्हडल्यो स्टेपी घेवन आमी आमच्या नेचराक सेव करपाक शकना जाल्यार अश्यो बारीक बारीक स्टेपी घेवन जर आमचे कडेन जाता जाल्यार आमी त्यो घेवच्यो. आनी खुबशे लोक कितें म्हणटा ही जापनीज टॅक्नीक आमी कित्याक प्रॅक्टीस करपाक जाय. म्हाजें मत आसा ती टॅक्नीक खंयच्या गांव आसूं स्टेट आसूं कंट्रीची आसूं जर ती आमच्या नेचराक सेव करपाक हेल्प आउट जाता जाल्यार आमी नक्कीच करचें. आनी ही करपाक आमकां भायल्यान मटेरियल हाडपाची गरज ना. नॉर्मल सॉयल कातो आनी एक डिस्टिंट पुरो आनी ताका डेकोरेट करपाक उल तर आसतात आमचे.